धारबांदोडच्या गटविकास कार्यालयांतलो कनिष्ठ अभियंतो फ्रँकलिन बार्बोजा कार्यालयांत नासता म्हूण साकोडेचे उपसरपंच सिरस देसाय हांणी आरोप केला। संबंधीत अभियंत्या कडेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी खातीर दिल्ल्यो। गट विकास कार्यालयांत कितलेशेच फावटी मारून लेगीत अभियंतो केन्नाच कार्यालयांत मेळना, देखून उपसरपंचान नाराजी व्यक्त केला। 1 जून मेरेन उदरगतीच्या कामाच्यो फायल्स मंजुरी मेळना जाल्यार धारबांदोडच्या गट विकास कार्यालयाक कुलूप लायतलो अशी शिटकावणी उपसरपंच शिरीष देसायान दिल्या। व्हिडिओ ऑफिसान एक फ्रँकलिन म्हणून इंजिनियर आसा। गेल्या जुनान आमी 19 कामाचे प्रपोजल धाडलेले, तेचे अजून इस्टिमेट जावना, टेंडर जावना, इस्टिमेट जावना, TS जावना, कांयच जावना। त्यामुळे आमी फावटी मारीत आसा। आयज हांव तिसरी फावट हे सुरू, तो म्हणटा BDO पणजे गेला, तो क्लार्क म्हणटा फ्रँकलिन लिवेर आसा, अशें सगळे ते ऑफिसूच बंद पडला। हांवें एकदां दाबाळीन CM येयल्लो तेन्ना CMाकूय एक गजाल सांगलेली की ती ऑफिस BDO ऑफिस बंद पडला म्हणून। आनी हांव तुका सांगता, हांव फाल्यां ह्या जर 8 दिसांक म्हाजे ते सगळे इस्टिमेट जावन मेळना, हांव सादारण जुनाचे 1 तारखेक त्या ऑफिसाक कुलूप घालतलो। हांव डेप्युटी सरपंच साकोटेचो। कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना, प्रशासनूच ना हांगासर। त्यामुळे हांव आतां गेले 3 दीस जाले हांगासर येता, म्हाका खंयचोच ऑफिसर मेळना BDO ऑफिसान। कितें तरी थातूर मातूर आमकां बंद पडला ते, अशें म्हाजो जाहीर आरोप आसा। BDO कन्सर्न डायरेक्टरान जी सिद्धी हळर्णकर आसा तिणें हेचेर लक्ष घालचें। तो जो फ्रँकलिन म्हणून आसा तो म्हाका केन्नाच ऑफिसान मेळना, पूण तेजी प्रेजेंटी लायली वयता। सगळें कितें चल्लां तें मॅनेजमेंट चल्लां फक्त। सद्या आमी BDO ऑफिस धारबांदोड हांगा आसा, तो फ्रँकलिन बार्बोजा जो JE आसा BDO ऑफिसान, तेजेर माजी सरपंच साकोडेचो जो डेप्युटी सरपंच आसा साकोडेचो शिरीष देसाय हेणें तेजेर आरोप केला की तो येयल्ल्या दिसा ऑफिसान मेळना, ऑफिस साम थंड पडला आनी आमची सगळीं कामां जायना, कामां सगळीं आमची आडोन उरता। तेन्ना हेजेर कितें तरी तुमी कारवाय करची ना जाल्यार कितें तरी करना जाल्यार पूण 1 तारखेच्यान थेट BDO ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा। तेन्ना आमी जेन्ना पळोवपा येयले तेन्ना खरेंच हांगा फ्रँकलिन हो खरेंच तेजे कॅबिनान ना, पूण अशें आयकूं येता की तेणी फ्रँकलिनान आयच्यान 12 दीस कितें तरी लीव घातल्या अशें म्हणून ऑफिसान सांगलेलें आसा। जेन्ना BDOक आमी मेळपाक म्हणून ट्राय करता जाल्यार BDOय ना, BDO पणजी कार्यालयान गेल्लो आसा, तेजे खातीर BDO आमकां मेळना। आनी फ्रँकलिन हो जो आसा तेजी कॅबीन खाली आसा, तो तेंच्यो माजी सरपंच जो आसा डेप्युटी सरपंच शिरीष देसाय हेजो आरोप आसा की आपली कितल्योश्योच फायल्यो हांगा तेजी टेबलार आसा, पूण अजून पर्यंत तेणी पळोवना। कितें म्हयने जाय येयले तेणी तेजेर देखरेखूय घेवना। आतां जो पर्यंत तरी हेजी 1 तारीख पयलीं आपली जर सविस्तर जायना जाल्यार आपूण 1 जूनाक BDO ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा। गोमंतक TV खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर।